शिवोले आरोग्य केंद्राचेर जेन्ना हांवें आयज विजीट केली तेन्ना म्हाका कळून चुकलें की शिवोले आरोग्य केंद्रान पयलीं एक दोतोराची गरज आसा। कारण लोक इतको येता की दिसाक 160-180 पेशंट विजीट करता। आमचे कडेन आयज शिवोले पळोवंक गेल्यार हेल्थान सादी एक फॅसिलिटी ना, एक वॉर्ड म्हणटा तो सारको रेडी जाल्लो ना आनी प्रॉपर फॅसिलिटी ना आनी सॅनिटरी इन्स्पेक्टर आसा, बाबडो दोतोर आसा पळय ताका 2 चार्ज आसा। तो बाबडो कितें करतलो? पेशंटांक तपासतलो काय कन्स्ट्रक्शनाची इन्स्पेक्शनां करपाक वयतलो? आनी जेन्ना 2015 एक हांवें RTI एप्लिकेशन घातलें, 17/5/2016 घातलें, तेन्ना हांवें विचारलें ही एक इनकम्प्लीट बिल्डींग आसा, सगळे डिटेलान विचारलें तर म्हाका ते गव्हर्मेंट ऑफिसरांनी सांगलें की WRDA खात्यान हो एक्झिक्युटीव इंजिनियराक की 1,33,65,790 रुपयाचो टेंडर काडलेलो। तो काडलेलो 12/12/2009, 1,33,65,790 आनी एका कंप्लिशन पिरियड ह्या बिल्डिंगेक जावन आसलो 11/10/2012। हांवें जेन्ना विचारलें काम कोणाक दिला, खंयच्या कॉन्ट्रॅक्टरान, तर नांव बरोवन दिला फक्त पुनुराज। कॉन्ट्रॅक्टराचो नांव ना, एड्रेस ना, गांव ना। गव्हर्मेंटान हेचेर आयज मेरेन 34,76,314 रुपया खर्च केल्लो आसा आनी ही इनकम्प्लीट बिल्डींग दवरलेली आसा।